विसा उपरांत तुमकां येवकार। मंगळारा बाणस्तारी पूल लागसरचे रस्त्याचे उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री सुनील ढवळीकर आणि मंत्री गावडेच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार थळावो पंच सरपंच हाजीर आशिल्ले। आर्डिक्स गोवा खातीर बाणस्तारीच्यान महेंद्र गांवकार। बीइंग अ हिलॉक म्हाका सगळ्या लोकां कडेन आनी व्हेकल ओनरा कडेन मागणी आसा की आमी वन वे ट्रॅफिक थंय आमकां करची पडटा आनी ती वन वे ट्रॅफिक करपा खातीर आमी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी कडच्यान जो रस्तो बांदला दॅट प्लॅनिंग वॉज डन 2 years बॅक बाय मी आनी जे आमी सकयल जो प्रियोळांत रस्तो येता वयल्यान इंजिनियरींग कॉलेजच्यान तो रस्तो आमी वायडनींग करता थ्रू सेंट्रल फंड MOST MORTH हातूंतल्यान आनी तो वायडनींग केले नंतरूच आमचें हें काम चालू जातलें आनी सगळो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो वन वे जातलो। म्हणजे फर्मागुडी ट्रान्सपोर्ट आयले बरोबर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान प्रियोळा ट्रान्सपोर्ट येतलो आनी प्रियोडच्यान ज्यो गाडयो येता फोंड्या त्यो वन वेन पाटये कडच्यान वन वे येतल्यो। म्हणजे फाल्यां सकाळीं मदले जे पॅसेंजर आसात तांणी एक तर फर्मागुडी येवन तातूंत वचपाचें किंवा मुखार वचून तें करचें पडटलें आनी हें सहकार्य सगळ्याच्या लोकांचें जाय, प्रियोळांतलें जाय, फर्मागुडी वयलें आमचें जाय, कारण हें सहकार्य ना जाल्यार तें काम जावंक शकना। आनी एक युनीक प्लॅन आमी तयार केल्लो आसा। येता त्या आठवड्यांत भितर आमी तिगूय जाण बसतले, मुख्यमंत्री हांव आनी बाब गोविंद, आनी त्या नंतरूच हो जो वाठार आसा त्या वाठारांत मुखार कशें वतलें। आनी मडकयकाराचो थोडो वाठार आसा, 3 किलोमिटर मडकयकार आसा आनी तो 3 किलोमिटर बाब माननीय मंत्री मडकयकर हांकां घेवन हे सगळ्याचो सुतोवाच येता ते 15 दिसां भितर जातलो। नॅशनल हायवे आमचो सरकार सातत्यान प्रयत्न करत आसा बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें। त्याच बरोबर आमी स्टेट हायवे सुद्दां जे आसात, इंटरनल रोड सुद्दां जे आसात आनी म्हजो एक फोकस आसा ज्या जाग्याचेर रस्ते ना त्या जाग्यान त्या लोकांक रस्तो पयलो दिवपाचो। कारण आशिल्लेच रस्ते आमी वाडोवपाक शकतात, पूण खरोखरूच त्या म्हजो मतदारसंघ हो जो आसा प्रियोळ मतदारसंघ हो खेड्या पाड्यांनी आनी दोंगराय वयलो हो मतदारसंघ, अजुनूय म्हज्या मतदारसंघान रस्ते ना, ते रस्ते पयलो दिवपाचें प्रायोजन हांवें एक केल्लें आसा आनी त्या संदर्भात बांदकाम मंत्री त्याच बरोबर मुख्यमंत्री हांचे कडेन हांव उलयलेलो आसात। हाचो हो जो नॅशनल हायवे जो आज स्ट्रेच जो आसा तें उद्घाटन करता आसतना लोकांक ताचो फायदो जातलोच। पूण त्याच दृश्टिकोनांतल्यान एक अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, कारण ज्या जमनीचेर आज आमी उबो आसात, ज्या जमनीचेर जे रस्ते वतले ते अत्यंत लोकां खातीर रस्ते जाय।